वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदंतरंग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने ध्यायेत्
त्रिगुणगुणविनाशम् त्रिगुणगुणमयम् ज्योतिरूपं स्वरूपम् वामे पात्रं त्रिशूलं डमरुचसहितं खड्गधक्षे महान्तम् अश्वरूढं सुरेशम् क्रमणपदयुगं भक्तकारुण्यगम्यम् सर्वाङ्गे लिङ्गभूषम् गुहगणपयुतं नाथमार्गाधिपन्तम् शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನೀನಹುದೋ ಜಾಣ ನೀನಹುದೋ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನೀನಹುದೋ ರಾಣಿ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆಣೆ ಕಾಣೆ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ
कौरवनन्दो द्रुपदजिय धीरेयनो दुरोळ कौरवनन्दो दुरोळ कौरवनन्दो द्रुपदजिय धीरेयनो ಕರಗಳಿಂ ಸೆಳೆಯುದಿರೆ ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಳಿಂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರೆ ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಗರ ಹೊಡೆದಾರಂದಿದಾರಲ್ಲದೆ ನರರಿಯೇ ಗರ ಹೊಡೆದಾರಂದಿದಾರಲ್ಲದೆ ನರರಿಯೇ ಕರುಣಿ ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ಕಾಯೋರು ಆರಿದರೆ ನಯ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ಆರಿದರೆ ನಯ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಂದೊನೆಗಳಿನ ಬಾಧೆ ಇಂದ ಗಜ ಕೂಗರೋ ಅಂದೊನೆಗಳಿನ ಬಾಧೆ ಇಂದ ಗಜ ಕೂಗರೋ ತಂದೆ ನೀ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದು ತಂದೆ ನೀ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದು ಇಂದಿರೇಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾಕ್ರನಾಮಾಯ ಇಂದಿರೇಶನೇ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾಕ್ರನಾಮಾಯ ಸಂಧಿಯನು ಸೀರಿ ಕೃಪೆ
वादिराज गुरुमानतोऽस्मि सततम् कल्याणि दैत्यनिवारणनिपुणं वादिराज गुरुमानतोऽस्मि सततम् कल्याणि दैत्यनिवारणनिपुणं वादिराज गुरुमानतोऽस्मि सततम्
दैकोरनो सर्वांनी बैसू का. आता स्वाम्याला आश्रम स्वीकार दिवसाचे प्रयुक्त आज सकाळी परमपूज्य सुकृतीन तीर्थ स्वाम्याला पादुकेक स्वर्णपुष्पार्चना जल्लेले स आज स्वाम्याला एक गुणगान स्वाम्याला आशीर्वाद देता तदनंतर आईच्या भिक्षा सेवादारा प्रसाद बाकीच्यांक प्रसाद देता तद्निमित्त सभा कार्यक्रम प्रारंभ देवते दळताय दैकोरून तुम्ही पुरा बेसून सहकार देऊ का म्हणून निवडून घेता.
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम केल्लारे हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम ते हंग बंद केला. हरि ओम. हरि ओम. आज आम्ही हांगा सगळ्या सुकृतीन तीर्थ आम्हाला गुरुगणांना मेळलेले आसा ती ऐकत ना. वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
परब्रह्म परमपुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरत् कमलवास विमल हेलो 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 संविधानाला अनुमती घेऊन आईच्या सभा कार्यक्रम प्रारंभ करचे पुढे हांव हांगा मेळिल्ल्या वैदिका लागीं वेदघोश पुरो काम मागता हरिः ॐ शन्नो मित्रश्च वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धर्मावतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सर्व वैदिकांना सन्निधानालागी दक्षिणी घेऊका. वैदिक मुखारात विश्वनाथ तंत्री मुखारा मुखारा गणेश भट नांदूर राधाकृष्ण भट सुरेंद्र भट पंजाब राधाकृष्ण भट कोची एच योगेश भट कानंदा विद्याधर भट शिराड़ी विद्याधर भट शिराली अरविंद शर्मा माला अरविंद शर्मा जी रामानंद भट गुरुपुर नारायण भट बापू उमेश भट वैदिक कार्यों स्वामी दक्षिण योग
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ फोटो करवाने स्वामी बाबूजी तो मंदिर तनके स्वामी स्वागत समय तनके स्वागत समय उत्तर मगर तन्नी कार्यक्रम ओम शरणं पवित्रं विवर्धं ओम पेपर देखिए
बेंगळूर चातुर्मास सुट्टलचे हे शुभ संदर्भारी परमपूज्य सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला पुण्यतिथीचे 75 वर्षाचे एक कार्यक्रम कोरका 1 वर्षपर्यंत सर्व रीती स्वाम्याला अनुग्रहाक पात्र जेवत असेल कार्यक्रम प्रति 1 महिन्यात एक दोर का म्हणून स्वाम्यानं संकल्प केला आहे. त्याप्रमाणे आजी आम्ही लेक्कानशी आमचे एक सौभाग्य दिले स्वाम्यानं परमपूज्य सुकृतेंद्र तीर्थ स्वाम्याला परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला पवित्र पादुकेक स्वाम्याला अमृतहस्ताना सुवर्णपुष्पार्चन दिले. ह्या सौभाग्य बेंगलोर पिंटेक दिलेलं आहे. आमगेला परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला चरणकमलाक शिरसाष्टांग वंदन करून सन्निधानालागी आम्ही ह्या दिल्लीत तसं भाग्य बेंगलोर महानगर आशित तसं सर्व गौड सारस्वत ब्राह्मण संस्थानांक चिरगुणी जाण्यासाठी मुखारसुमी स्वाम्याला गावाला सेवा करत असं भाग्य आमगेले ह्या पेंटे देऊ का ह्या पार्थसारथी नमून येईल तसल्या सर्व भज करून स्वाम्यानं अनुग्रह कोरकाम मागून घेताची सन्निधानांक ह्या कार्यक्रमांक प्रीतीनं स्वागत कोरकाम हांव सन्निधानाला पण घेऊन आमगेला अध्यक्षालागी नेमून घेतो. हॅलो आमगेले स्थानदेव भगवान पार्थसारथी देवाला प्रार्थना करता तशीच आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव भगवान व्यास रघुपती नरसिंहदेवाला प्रार्थना करता. आज आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र तीर्थ स्वामीले स्मरण करता आणि तांगे वृंदावनाक अंगातून पांय पडता. तशीच आज आता नानशेन सांगले म्हणजे आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनांक अंगातून प्रणाम करता. त्यामाने आज हांगा आमगेल्या दराका स्वाम्याले सुकृतेंद्र स्वाम्याले भावचित्राक अलंकार करून हांगास स्वाम्याक हांव अंगातून मागता प्रार्थना करता. तशीच आज आमगेल्या दराक विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आपण घेवन स्वाम्याक आज हांगासर सर्व जेएसबी समाज बांधव तर्फीन स्वाम्याक भव्य ह्या महासभेक भव्य स्वागत सांगूक भारी खुशी जाता. त्यामाने आज हांगा परगांवचे आनी परगांवचे आमगेले समाजाचे गण्य व्यक्ती मत्स्यनाचे तांतू व्यंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी सांगासाची बदल गांवचे ट्रस्टी सांगासाची निश्चय नाही आसाची तुमकां पुराय जाणांक बेंक्या सर्व सदस्य तर्फीन तुमकां स्वागत सांगूक म्हाका खुशी जाता. आज 75 महासंवाद जावन स्वाम्याले 75 वर्स जाले सुकृतेंद्र स्वाम्याले आनी आनीकच म्हळ्यार व्हडी कशी मारी आज सुकृतेंद्र स्वाम्यान आश्रम स्वीकार केलेले दिवस आज त्याचे भारी महत्वाचे दिवस आमकां तांचे आज समारंभादी स्वाम्याले दिव्य उपस्थिती जाता आसा. त्यामाने चातुर्मासांतू साधारणतः 2 महिने दोन भारी व्हडले कार्यक्रम हांगा जालना तांची खंय जायनातील कार्यक्रम जालना आनी 2-3 महिने तांतू आमचे मस्तुनाचे कार्यक्रम कोरका म्हणून हांगा निर्धार घेतिल्लो तांतू ಕೆಲವು ಸಮಾರಂಭ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏಕ पुनर्प्रतिष्ठान कार्यक्रम आमगेले भगवान पार्थसारथी देवाले पुनर्प्रतिष्ठा जालेले हांगा आनी भव्य जालेले मंदिर निर्माण जाला. पूरा हांगा कार्यक्रम आमगे स्वाम्याले मार्गदर्शन आनी स्वाम्यान आमकां दिलेले डिसिजन्स भारी आदेश दिले तर पुरा आदेशा प्रकारान केला. तदनंतर आनी ताजे व्हड विशय मारी हांगे सगळे पिंपळ आतां आमगे काशी माटू पुनर्निर्माण जाल्ल्यान गेला. जावचे कारण खाल एक स्वाम्याला आशीर्वाद फळरी खंयचेय रीत म्हण सांगना त्यामुळे साधीन कामाक जालां ताजे तिकत जावं म्हणत तुमपळे हांगा आमगे पुराय कार्यक्रम हायली सक्सेसफूल जावचे कारण तिकत त्या प्रिमायसेस आमगेलें पुनर्निर्माण जाल्लें
निजामान संदर्भी हांव एक कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरूची जाल्यार त्या साध्य नाशिल्लें करूंक तसं हें खाल एक पाकसाती देवाल दये आनी स्वाम्याले आशिर्वाद आजी ती म्हाका जाल्ला म्हूण सांगता ताजे मस्त उपयोग जाला आमकां म्हणून हांवें करता त्यामाने बदल मस्त काम कार्यक्रम जाला सहस्र कलश कुंभाभिषेक जाला जेच बी संप्रदायाचे बारीक मस्त कडेन जाय नासलें मंगळ रवी जाल्ला दिसता ते आमगेले आहार म्हळ्यार फूड फेस्टिवल ते हांवें केलां बारीक सक्सेसफूल जावन जालां ताजे नंतर आणखी हलवार कार्यक्रम जाता आनी मुखारसून जारी सांस्कृतीक कार्यक्रम धार्मीक कार्यक्रम हांगा मुखारसून जाता म्हणून चांगली जाता म्हणून हांव हें करता आनी त्या मानान आदी मंगळूरचे ट्रस्टीज हांगा आयिल्ले आसा जी तांगेले आदी तांकां हांव अभिनंदन सांगता म्हणजे श्रीमद सुकृतीन सेवा प्रतिष्ठान म्हण ताणें एक केला एक नामांकीत एक प्रतिष्ठान केलां ताजे तांकां मातसो थोडें काम करचें मन आसा ताजे विशीं आदी तांणी स्वाम्याक परमिशन घेवन ताजे विशीं ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट करचे साठी तांकां एक हांव इश्वरान दितका ಮಾಡಿ आमगेले JSB बेंगलोर JSB समाजा तर्फेन फुल्ल सपोर्ट तांकां आसा तांणी कसलें ऑर्डर काम आयोजन करता की त्या आयोजनाक आमगेले फुल्ल सपोर्ट आसा ते सक्सेस जावं तशी आमी भागवहिताची म्हण तांकां हांव इश्वरान दिता सांगता आमी पळय स्वाम्याले गुणगान आयकुच्या आसाची सुकृतीन स्वाम्याल गुणगान आयकुच्या आसाची त्या माने हांव आमगेले परम पूज्य गुरुवर्य श्रीमद श्री श्री संयमीन स्वाम्याक हांव प्रयोजनाक उद्देशीत करून आशीर्वचन करता म्हणून हांव स्वाम्याले मागून हे दोन उतरां दिता संविधान अर्पण केले श्रीमद सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठानाचे जगन्नाथ कामत मंगळ आयचो कार्यक्रम मुखार आमचो नेमून घेता पार्थसारथी देवा पांयपण संस्थान आराध्य देव व्यासपती नरसिंहाका नमस्कार करून गोवर्धन स्वामी बसवराज वृंदावनाक नमस्कार करून वर्धन स्वाम्याले मुंबई आशिल्ल्या वृंदावनाक नमस्कार करून आजी गुरुपादका स्वर्ण पुष्पार्चने तसले कोच्चिनांत आशिल्ल्या सुकृतीन स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार करून प्रातस्मरणीय सद्गुरू श्रीमद सुधीर तीर्थ स्वामीले हरिद्वार आश्रम वृंदावनाक नमस्कार करून हांगा विराजमान जावन आसूचे काशी मठाधिपती श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून हांव सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन दोन उतार उलयच्या स्वाम्यान अर्पण घेवन रावता सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान 2017 स्वाम्याला आशीर्वादा निमित्त एक प्रारंभ केलेलो संस्थानाचे कसलेय कार्यक्रम आसल्यार हे प्रतिष्ठाना थ्रूची जावं म्हणून स्वामिनेचे आमकां मार्गदर्शन करून कोण ट्रस्टीचे जावं म्हणून स्वामिनेचे आदेश हे प्रारंभ केलेले आमी 2 पेटी ट्रेन घेवन हरिद्वाराची मुखेलीची तशीच पयरी उत्तर भारत यात्रे आमी चंद्रतीरे स्वाम्याले कॅम्प 5 क्षेत्राचे केलेले आसा तशीच अयोध्यांत राम मंदिराक स्वामिनेची 162 किलो रुपये तशीच सदारणीक 140-150 पवनाचे पर रामचंद्र प्रतिष्ठा जाल्या नंतर स्वामीने एक संकल्प केलेलो आसा बंगार ओटून दवरलेलो आसा ते रामचंद्राक एक आभरण करून घालता म्हणून एक काशी मठा तर्फेन आमगेले सगळे समाज घेवन कोरता म्हणून एक स्वामीले इश्ट आसा त्या वेळी खंडीत हे मस्त कार्यक्रम करतना पयली 15 दीस फुडें आमी आयिल्ले तेन्ना स्वामीला विनंती केलेले असा एक कार्यक्रम गुरुपादुका स्वर्ण पुष्पार्चने कार्यक्रम संस्थानाचे जावचे आसा म्हणटना आमी स्वाम्याला विनंती केले हे कार्यक्रम करच्याक सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक एक अवकाश दिवचो म्हणून स्वाम्यान लेखले हे सगळे टीम 13 ट्रस्टीज आनी 26 जन मेंबर्स आसा जी 39 जन चंद कोण करतलेची म्हणून जबाबदारी दिलेले आमकां सुरेखबद्ध पै केलं इत म्हणून ओटू 15 दीस मास आशिल्ले आयतार हांगा देखून वचून बुधवार एक मिटींग केलें ओटू 10 दीस मात्र आसा 1,008 पुष्पार्चने म्हळ्यार कलेक्ट करपाचें जाल्यार सुलभ ना ऑल ओवर इंडिया देखून कलेक्ट बेंगलोरांतूय जावचें पडो बट सगळे समाजांत इनवॉल्व जावका विशेष जावन आशिल्ले काशी मठ संस्थानाच्या इतिहासांतूचे प्रथम जावचे कार्यक्रम हाजे विशेष जावन आमगेले सुधाकर भट मामनाचे
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಸ ಮಾಡ್ತಾಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ आम्ही लेखनी आणि 1927 स्वर्ण पुष्पार्जन जनता आमकां लेखनी आमकां एक स्वप्न दिसता फोटो एक वार भितर 2-3 दीस फुडें एक 500 600 700 आशिल्ले आमी 1900 आज ते संजेर दुड्ड येता सर आमकां आज एक तशें करचें म्हण कळना एक सायड तुमकां बेजार जाता सर आज मस्त जन प्रायज जालेले येयलेचे आमकां ऑनलायनार पेटोवचें जाय न्ही एक सेव करायचें म्हणून आमी कशें की आम्ही मनुष्य न्हू ಸ್ವಲ್ಪ मिस्टेक जाला एक 7-8-10 नांव डुप्लिकेशन जाला ते आमकां कळ्ळें ते प्रायज जालें तांकां मातशें पेटयन अशी तांकां ऑन द स्पॉट आमी ते सेव करचे अवकाश दिला इथं म्हणल्यार मस्त दूर दुखून येयली बेंगलोरचे प्रायज जालेले आमकां एक अवकाश मेळ्ळें म्हूण दुख्ख आसा तांकां एक संतोष पळयलो पुरो आमकां एक अवकाश मेळ्ळें म्हूण थँक्स म्हूण म्हणाले आमकां थँक्स नाका तुमगेले अवकाश दिलेले आमकां एक खुशी जाल्ले म्हूण म्हणटा हे एक चंद जावन जालेले मस्त आमकां म्हळ्यार बेंगलोर काशी मठाच्या वेवस्थापक समितीच्यान आमकां मस्त सहकार दिला ह्या कार्यक्रम आमी भायर दुखून येवन करचे म्हळ्यार तितून सुलाभ ना नारायण शेणे मामांजो आमगेले दयानंद पै मामांजो मस्त आमकां सपोर्ट केले ते सपोर्ट करून आमी सगळे समाजाच्यान उट्ट जावन हे संस्थानाचे कार्यक्रम चंद रितीर जावन तशें केले आज मस्त जन संवताक वतना बारी जन जावन जाले रे कार्यक्रम म्हणून आमगे तशें जाल्ले कडले कशें जाता म्हळ्यार सोमेला आपास अनेक कसले कार्यक्रम करूया म्हण निमगो तशें जाता अनेक विनंती दवरया आमगेले मेंबर सांगता आसाची अनेक कसले एक विनंती निमगेर सोमेलाक 350 वर्ष आमगेले माधवन तीर्थ सोमेले महासमाज जावन पर्वकाल सुकृतीन सोमेले 75 वर्ष महासमाज जावन पर्वकाल दोन्ही ओट्ट जावन आयला हे पटी हांव आयकल्लो कसं म्हळ्यार आमगेले संस्थानांतू आमगेले व्यासरगपती नरसिंह सर्वदेव भांगर सिंहासनार विराजमान जावन आशिल्लेची म्हणून कसं की एक प्रॉब्लम आहे दुष्ट शक्ती निमित्त ते आमगेले भांगर सिंहासन आमगेले संस्थानांतून भायर गेले आमी पुरो जनक आमगेले जिवनाचें एक सौभाग्याचें आपास आमगेले देवान व्यासरगपती नरसिंहान भांगर सिंहासनार विराजमान जावंक म्हणलें आशिल्लें म्हाका मात्र न्ही हे सगळे हांगा बशिल्ले मंगळूरचे बेंगलोरचे समाज मात न्ही आज यूथ ऑफ द सगळे जगत सगळे पळयता प्रत्येक लेका मनात तूं खंडीत आसा कसं म्हळ्यार आमगेले संस्थाना देव पुनरपी मस्त टायम नाही नेक्स्ट इयर वालकेश्वरांत तूं चातुर्मास वालकेश्वराचे मठ जीर्णोद्धार जावन 350 वर्साचे माधवन तीर्थ सोमेले महासमितीचे पर्वकाल ह्या पर्वकालांत तुजी देवान आमगेले नेक्स्ट चातुर्मास जावचे भितर देवान आमगेले भांगर सिंहासनार बसूंक म्हणलें म्हाका अक्षय खंडीत म्हाका सगळे समाज मेगेल उट्टास म्हूण लेखता सगळे समाज संस्थान उट्टास म्हूण हांव लेखता हे भांगर सिंहासनाक एक 15 दुखून 18 किलो भांगर जावपाक जाय म्हाका एक मुडगास आसा मंगळूरांत आमगेले वीर वेंकटेशाल प्रतिश्ठा जाले फुडल्या संस्थानाचे देवाल पुनर्प्रतिश्ठा जालेले 2011-2017 आमगेले मंगळूरांत आमी वीर वेंकटेश देवाक एक भांगरा लालकी करता आसाची ते 2024 स्वामीला अमृत आसतना उद्घाटन जावंक म्हूण आसा त्याच वर्स आमगेले देव आमगेले व्यासरगपती नरसिंह हाजेरी भांगर सिंहासन बसता म्हणलें म्हाका विश्वास आसा हांगा मेळ्ळेले सर्वांक सगळे समाजाक विश्वास आसा आनी अंत कसं म्हळ्यार प्रत्येक समाज बांदवान इन्वॉल्व जावंक सांज घे व्हड घे ताचे पयस व्हड घे कसं नासता आमच्यान इथं म्हळ्यार आमकां एक जिवनांत एक मेळचे अवकाश मेळ्ळेले अवकाश आज तुमी पळयताचे 2500 आमी सेव केलेले कितले जाणांनी केले प्रथम बारी संस्थाना इतिहासांत हे कार्यक्रम जातना मस्त जनांक आमकां अवकाश मेळ्ळे एक वार भितर 1900 जनांना आनी सोडल्यार आनी एक वार सोडल्यार आनी 2500 जाता आशिल्ली आमकां प्रायशे कश्ट जाता आशिल्ले हांगा पयसून लाख वर्ते कश्ट जाता म्हणून ऑनलायनार दुड्ड घालता आसताची तशें जावन मेगेले स्वाम्याले विनंती आसा आमकां हे मुतुवर्ती घेवन हे भांगर सिंहासनाचे कार्यक्रमांत मुतुवर्ती घेवन आमकां एक आशिर्वाद करता स्वाम्यान सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक इथं म्हळ्यार ह्या वर्स सगळेची 75 वर्साचे महासमाधींतू स्वाम्यान सांगला सगळे वर्स कार्यक्रम आसा म्हणून आमी सुकृतीन स्वाम्याला प्रतिष्ठानाची संस्थाना प्रतिष्ठानाचे स्वाम्यान आमकां खंडीत एक अवकाश दिवपा आमी पुरा श्रद्धेन भक्तीन सगळे समाज वट्ट घेवन आमी करताचे म्हणून ह्या टायमार हांव स्वाम्या लागीं एश्वरन्स दिवपाक इश्ट पोवता आमगेले अध्यक्ष मांगा सर सांकेतीक जावन आज ताणें मुहूर्त करून जावन आमी म्हळ्यार अनएक्सपेक्टेड 5 पवन भांगर अर्थ समर्पण करता म्हणून हांव तागे लागीं विनंती करता
आम्ही आजी स्वाम्याला पडले गेला आम्ही खंडित मुतवरती घेऊन हे कार्यक्रम करताजी स्वाम्याला आशीर्वाद आमकां पुरा जाव का इथं मला पयचे 15 दीस पडले स्वाम्याला आशीर्वादा निमित्त हे कार्यक्रम बरे जनतेवन केलेला आम्ही आमगेले विश्वास तशीची मस्त जन ताजी समर्पण करूंक रक्तासाची हांव मस्त टायम काडूं इश्ट पावना हांव स्वाम्याक स्वाम्यान आशीर्वचन करचें आसा तेज्यान हांव उलयना कसले जीव घेतला स्वाम्यान म्हाका क्षमापण दिवं म्हणून निमून हांव म्हगेले 2 उत्तरां बरयतां. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. गुरुसेवा गुरुस्तोत्रं शिष्यकृत्यं वरं श्रुतं दोषदृष्टिरनर्थाय इत्युमामाह सदाशिवः. हरिगुरुकृपेन बर जावन सूचक समाज म्हणून सांगलारे गौडसारस ब्राह्मण समाज आम्ही स्वाम्याला कशें चलता ती आमगे समाजांत आमगे स्वामी म्हणून प्रीती ना गौरव ना भय कितले आसा म्हूण सांगलारे आमगे संस्थान देवार प्रतिश्ठा देवचे खातीर व्यासरथ म्हूण करून आमी प्रति गांवां गेले तवळी वेदव्यासालेक अशींच एक मुर्ती दवरून घेवन एक प्रोसेशन जाल्ल्या वेळाक न्हय जाल्यार थंय सभा कार्यक्रम जातना प्रत्येकल्यान तें एक अनुभव करून घेवन आमगेले देव येता आमगेले देवार प्रतिश्ठा जाता त्या वेळाकूच अनंत भट मामान एक भजन केलें यो रे देवा तूं आमगेले घरांत तो म्हूण घेवन तशी तसले व्यास रघुपतीले पादसेवक जावन घेवन श्री व्यासराम पादाब्ज मधुपानेन संततम म्हणून घेवन स्तुती केलें तसले सद्गुरू सुधींद्र स्वामींनी सुकृतीन स्वामी पळयल्यार कसन जाता म्हणून घेवन स्तुती केल्या यत् प्रेक्षणम प्रेक्षक पापनाशनम सद्गुरूंक गेले सत पुरुषाले आमी स्मरण केल्यारीची आमगेले पाप दूर जाता मागीर सेवा केले जाल्यार जावपा जन सगळें मेळटा म्हळ्यार ते श्लोकान छंद जावन घेवन भागवतान सांगितलें सल महात्म्य सज्जनागेर महात्म्य सांगल्या आमगेले मालगड्यान कसांग करून दिला म्हणून सांगल्यार आमी दिवस महात्मा पळयत आमगेले स्वामी पळोवचें मात्र आमगेलें कर्तव्य दोळ्यान पळयलें म्हण जाल्यार आमी सर्व इंद्रियान केलें पाप दूर जाता. असल एक महानता असेल तसेल काशी मठ संस्थानात पीठांत विराजमान जावन घेवन केवल सुकृत दिलं तसले आमगेले सुकृतीन ते स्वामी त्या वेळाक अनुभव केलेले सगळं मस्त जनाल सगळं तंगेले अनुभव आसा यत् गुरुः सुप्रसन्न संदद्यात तत् नान्यता भवेत स्वाम्यान पळोवन घेवन तूं बर जाता म्हळ्यार आमगेल्या समाजांत तूं बर जाल्ले जन आजी लॅक करूं जायना. स्वाम्याला येवन घेवन आमी कसले की आमगेले सर्वस्व अर्पण केलें जाल्यार तुका हेंच अभिवृद्ध जाता म्हूण सांगिल्लें सुकृतीन स्वाम्याच्या चरित्रांत आसा. अशीं स्वाम्याले स्मरण केले कडेन आमगेले दुख्ख दूर जाला म्हणून अनुभव आसा. आजी सुकृतीन स्वाम्यान आश्रम घेतिल्लो होड एक दिवस त्या वेळाक तांगेले पुण्यतिथीचे 5 वर्ष जाता अमृत महोत्सव वर्ष जावन घेवन आचरण करका म्हूण घेवन लेखून घेवन आजी बहु वैभवान पाद पूजे ಮಾಡಿರೋ सद्गुरुविना म्हूण सांगलें गुरु पादोदकवे गंगा तीर्थ म्हूण घेवन मराठीन जाल्यार माझी देव पूजा म्हूण घेवन ते गुरुपादाची महिमा आमकां सांगिल्लो आसा. तसले स्वाम्यान पूज केलें तसले ते वेदव्यासाक साक्षात पळयलें तसले स्वामी आमगेले ते देवाक स्वर्ण सिंहासन जावका आमगेले देवान स्वर्ण सिंहासन बसका म्हूण आमकां काय शेल जाल्यार त्या भांगार दिवची शक्ती ताणें दिवका तवळ ती शक्ती आमी दिली जाल्यार आमकां आनी मस्त करूं जाता. भांगरा सिंहासन न्हय ताचे पयशे व्हड रत्नजडीत सिंहासन करून दिवचे शिष्यवर्ग स्वाम्याले समाजांत आसत जाल्यार स्वाम्याली इच्छिक आसा म्हूण सांगल्यार ब्रह्मरथ तांडिताना एकल्यान तांडूच्या जायनाशा म्हूण न्हय तें कशें घ्यायचें विधान आसा पुरो जाल्यार पुरा जनान तें घाल तांडिल्लो वेळाक गोविंदा म्हूण तांडिल्लो वेळार मेळचे आनंद कसलो आसा तो एकल्यान तांडला मेळना म्हणटना हें कशें की एक व्हड एक कार्य जावचें आसा. त्या वेळाक आमगेले सगळेची शिष्यवर्गान पुरा जनांनीची आमगेले कशें की आमी फूल दिवचे कडेन फुलां पाकली म्हणचे तवळ तें दिल्ल्यान कशें जाता म्हूण सांगल्यार शाश्वत जावन घेवन आमगेले चेडवान नात्रां पांय पडटाना म्हगेले आज्यान दिलेलें सेवा केलेलें सिंहासन तांत आमी देवा बसकारां पांय पडटा आसता ती म्हळ्यार पुण्य आमगेले चेडवांक पुण्य मेळच्याक आमी खोन दवरले तसले वाट असल एक महान चिंतन आसून घेवन आमकां स्वामीन दिलेलें भाग्य. तवळे पर्वकाल म्हूण सांगल्यार जिवंत समाज जावन घेवन आज मग्गेन दिवं तसलें एक सन्निधान म्हूण घेवन आमी पांय पडटा तसले माधवेंती स्वामेल ते क्षेत्रांत तो मठ जीर्णोद्धार जावन
थंय ते 3.5 वर्साचो कार्यक्रम जावचो. थंयची पूर्व कालांत एक कशें एक सिंहासन सगळें जावन घेवन अघटीत घटन जालें जाल्यार तें सगळेंच एक निर्मूल म्हूण येता, प्रळय जल म्हूण येता, तें जावन घेवन नवनिर्माण जावन घेवन आमगेलो वेदव्यास ते स्वर्ण सिंहासनार रूढ जावता तशें पळोवचें भाग्य आमकां आमगेल्या स्वामीन दिलां. तें आमी मातशी सहनशीची योग्य रितीन लेखलापाची वग्गी जावत तशी देवान स्वामीन अनुग्रह करता. तशींच परमपूज्य सुकृतीन स्वामेले ते 500 वर्साचे एक महोत्सवा वेळार आमी संकल्प केलेलो, देवान चलोवन दिलें, स्वाम्यान स्विकार केलें, म्हळ्यार तसली किर्ती देवान घेवका. मात्र न्ही कसकीची आमगेली निमित्त मस्त काया वाचा मनसा फुडें जल्लल मात्र न्ही आत्ते आज आम्ही शुभ मुहूर्तारी एक कार्यक्रम आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद दिवका. आज मुतुवर्जी घेता म्हणून घडल्याची ಸ್ವಲ್ಪ जनान आमकां कमिटमेंट दिलेलो आसा. आज तांणी हांगा स्वर्ण समर्पण करचें. कोण कोण कमिटमेंट दिलेलो तांगेले अशी सांगता हांव. एक वाशी दीपक शेणे हांणी 2 किलो बंगार कमिटमेंट केला. तांतू आज 1 किलो ऑलरेडी आतां तांणी बंगार समर्पण करताची. तशीच जगन्नाथ शेणे मामू हांणी दीत म्हणला. आमगेले रघुवीर भंडारकार हांणी 1/2 किलो बंगार कमिटमेंट केलो. जगन्नाथ शेणे मामान 1 किलो बंगार समर्पण करता म्हणला. म्हळ्यार आमी अनाउन्समेंट फुडें केलें जाल्यार प्रायशाक तांणी दिता आशिल्ली, समर्पण करता आशिल्ली ती आमी अनएक्सपेक्टेड जावन केले निमित्त. तशीच उमेश भट हांणी 100 ग्राम आतां उलयतनाचे आमी अशें करता म्हणटा तांणी हें केलां. नागेश भट हांणी 100 ग्राम, जयंत भट हांणी 100 ग्राम. आमगेले मंगळूर समाजा तर्फेन आमगेले मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे आडಳಿತ मुक्तेसर अडिगे बालकृष्ण एसजी हांणी येवन समर्पण करता स्वामीले द्रागे 100 ग्राम. हे इनिशियल मात्र आमगेले मंगळूर समाजा देखून मस्त एक व्हड एक सिंहासनाक काणीक दिवका म्हणून आमी बैसून आलोचन केला. मुखार सावन जाता जाता आमी समर्पण करतात म्हणून हे टायमार सांगू इश्ट पावता. श्रेयाचे रमेश मालमाम आसा. खंयचे आमगेले कार्यक्रम जाल्यार तोंड गोडशें करता ताणें. आज मैसूरपाक लायक कोण दिला ताणें. हांव आतां समर्पण करता 50 ग्राम इनिशियली हांव समर्पण करता म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. बॉम्बे देखून श्रीनिवास प्रभूनी तागेल्या भयणीन 108 ग्राम समर्पण करता म्हणला. तशीच निशित जगदीश वाशी देखून नितीन जगदीश प्रभू हांणी 108 ग्राम समर्पण करता म्हणला. जयंत प्रभू हांणी 108 ग्राम समर्पण करता म्हणला. आनी उमेश कामत हांगेले सुरेंद्र कामत कोटेश्वर एंड फॅमिली हांगेले तर्फेन आनी 108 ग्राम समर्पण करता म्हणला. आमी म्हळ्यार आतां तुमकां परत कळलेलें मात्र आमी सोरेके सांगिल्लें जाल्यार मस्त जन नांव दिता आशिल्लेंची. बट आमी आज प्रारंभ हे शुभ मुहूर्तारी हे कार्यक्रम प्रारंभ जाला. खंडीत आनी येवचे दिसांतू आनीक चेड हे कितले आसल्यार प्रत्येक आमी आनी भागवहिसूं का 1 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो कितले आमगेले साध्य आसा की हे आमी समर्पण करून नेक्स्ट चातुर्मासाक आमी वालकेश्वर वतना आमगेल्या देवाक बंगरा सिंहासनार पळोवच्याक आमकां भाग्य दिवका स्वाम्यान म्हूण सांगून हांव 2 उतरां भेट. बेंगलोरांत कसलो एक कार्यक्रम जाल्यार सगळेची तावणे स्वाम्यान प्रसाद दिता जाल्यार तेगेली सांगलें बेंगलोरांत बेंगलोरचे म्हूण कोणेंय नांचले सगळेच समाजाचे प्रति एक घरकडचे हांगासाची म्हूण सांग. तशी सगळे समाज हे सेरून हे बेंगलोर नगर जाल्या निमित्त म्हाका दिसता स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें. सगळेची समाजान वट्ट करून मागल्यार मात्र देव दिता म्हूण सांग. 94 हांगा चातुर्मास जालो. 94 चातुर्मास वालकेश्वरान जालो. वालकेश्वरांत चातुर्मास जातना थंय देवाक स्वर्ण सिंहासन समर्पण जालें. प्रति एक काडो गेलो ती किनी मुगेलो स्वार्थ शापूर मुगेलो ताका आनी बेंगलोराक एक कनेक्शन मेळटा. 93 चातुर्मास जालो. 94 चातुर्मास वालकेश्वरान जालो. त्या पालकेश्वरा चातुर्मास जातना सगळे मुंबई समाजान ಒಟ್ಟು करून देवाक स्वर्ण सिंहासन समर्पण केलें. आज ते आमगेला ताना आमगेल देव स्वर्ण सिंहासनार बैसनी म्हळेलें दुख्ख मस्त जाणां आसा. आमी मस्त जाणान बेंगलोरांत आमी प्रार्थना केलें देवा लागीं ह्या पंथा देवान चातुर्मासा हांगा बसतना
आमगेले जाल्यार सर्ण सिंहासनार बैसू काम तेची कसं की देवाला इच्छा विंगडायचं देवानं नवे सिंहासन करून घेता जाल्यार देवा लागीं कळकळीन प्रार्थना करता कित्याक म्हळ्यार वरदेन स्वाम्याले वृंदावन माधवेन स्वाम्याले वृंदावन असचे दिसले पुण्यक्षेत्र बालकेश्वर थंय स्वाम्याले नेक्स्ट चातुर्मास ते चातुर्मास जावका जाल्यार आमगेले पुराय स्वाम्यानं आपळत तसले स्पर्श जाले तसले सर्व सामग्री आमगेले मठाक येवची तशी जावका म्हणून समज स्वाम्याला प्रार्थना करता तशी देव खंडीत जलासिता म्हणून समज विश्वास नकस ह्या सुकृतीन स्वाम्याला वृंदावन कोच्ची आसा आज कोच्ची महाजने हंगसची कोच्ची टेंपल ट्रस्टीस आसाची तांगेल्या जल्दी हांव विनम्र जावन मागून घेता तुमकां प्रितीन स्वागत करता ह्या कार्यक्रमांत सगळेची आमगेल्या समाजाचे दोन दोळे म्हणून सुकृतीन स्वाम्यानं सांगिले मंगळूर पॅन्ट आनी कोच्ची पॅन्ट तसल्या सुकृतीन स्वाम्याला वृंदावन कोच्ची तसल्या सुकृतीन स्वाम्या वृंदावनाक विनम्र जावन प्रार्थना करता आमगेल्या स्वाम्यानं बेंगलोरांत मठ करून दिला तुमगेले शिष्यान आमगेले स्वामी सुदीन स्वाम्यान करून दिलो तसो हो मठू हांगा मस्त रिती कार्यक्रम जावत तशी स्वाम्यान देवान अनुग्रह कोरका तशींची हांगा आज येईल तसले सर्व समाजाच्यांक हांव आमगेले सगळेची दक्षिण भारतात दाखोवन जायत मुंबई दाखोवन जायत वाशी दाखोवन जायत वालकेश्वरांत आमगेले पुन्हा कन्स्ट्रक्शन जाता आसा ताजी कन्स्ट्रक्शन कमिटी चेअरमॅन जाले कितें आसा हांगा पुराय जाणांक स्वागत करता तशींची तांगे लागीं मागून घेता व्हड कार्यक्रम घालून घेतला सुकृतींद्र स्वामी प्रतिष्ठाना दाखोवन हे अत्यंत वैभवार देवत तशें देवका त्या मात्र न्ही आमगेल्या स्वाम्यान मस्त इच्छा पाविलें आमगेल्या स्वाम्याले पुराय स्वाम्याले स्पर्श जाले तसले हे सामग्री पुनरपी येवत तशी तुमी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवचे मात्र न्ही ताजे खातीर जालें की न्ही स्वाम्या लागीं देवा लागीं नित्य प्रार्थना करता आनी ह्या कार्यक्रम चंद रितीर जावो म्हूण सांगून हांव सुकृतींद्र स्वामी देवा प्रतिष्ठानाक शुभ हारायसितां आनी बेंगलोर काशी मठ वेवस्थापक समिती आयत बेंगलोर आशिल्ले सर्व समाज तुमगेले फाटीबला आसाची आमी ह्या कार्यक्रमांत भागी घेवपाची म्हूण सांगून तुमगेले आश्वासन करपाची सन्निधाना लागीं हांव विनम्र जावन मागून घेतला आमी दवरले तशें प्रार्थना स्विकार करता आमकां आशिर्वाद करता म्हूण मागून घेवपाची आमी ह्या केलेल्या कार्यक्रमांत कसलींची चड उणें आसल्यार सन्निधाना क्षम करता म्हूण मागून घेता आधी जगन्नाथ कंपनीन सांगलें सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन हे व्हडलें आयोजन केलेलें आसता न्ही तातूंत बेंगलोर काशी मठ समाजा तर्फेन आनी म्हगेले भावाले आनी आमगेले कुटुंबा तर्फेन 2 kg बंगार दिता म्हणून हांव आजी तुमगेल्या तराक समाजा तराक सांगूंक म्हाका भारी खुशी जाता कित्याक खंयचेय कार्यक्रम समाजाचे उक्त जावन केल्ल्यार न्ही खंयचेय कार्यक्रम कसता कार्यक्रम न्हय म्हूण दिसता म्हाका हें बारी चंद जावो सांगिल्ल्या टायमार ताजे भितरची आमी कोरया ओट्टू करून म्हूण तुमकां एका आश्वास दिता प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकी प्रितीन आशिर्वाद करतात आज ही होड एक दिवस आमगेले परमगुरू जावन आशिल्ले आमगेले सुकृतीन स्वाम्याले आश्रम स्वीकार दिवस आज व्हड एक वैभवान जाला आमी कोणूय लेख न्ही
इतकी देवाल मनांत आसूच सुकृदेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस आमी देवा कुडांत वसी तिगे आराधन जमचें ना मनांत विचार येयले की स्वाम्याल मुक्त जावन 75 वर्ष जातात नेक्स्ट वाळकेश्वरात स्वाम्याल अत्यंत प्रितीच मोठू कित्या तांगेल गुरून वृंदावन आसूच केदारना वर्देन स्वाम्यान स्वप्न जाल्लें की कुडले भायर सरतले पुरा प्रोग्राम कॅन्सल करतले आनी वाळकेश्वरा वतले मागीर वापास स्वाम्याक वर्देन स्वाम्यान स्वप्न जाम गा मागीर भायर सोर न्हू बरले कडेन प्रोग्राम एक पंत जाल्लें की चातुर्मास वर्गान कोरपा जालें स्वप्नपणी तस जालें स्वाम्यालें वाळकेश्वर 1 वर्ष मन्ना दिसना आतां स्वाम्यान 75 वर्ष जातात 1 वर्षाक आसा न्ही पूण आमी कोरका देवा कुडांत वचचें न्ही मन्ना अंत कितें म्हयनेक एक कार्यक्रम कोरका चर्तावत पडव्याक स्वाम्याक स्वामी मुक्त जाल्यार बोगूळ पडव्याक ते कोरका कधी जाल्यार आमी करतलीच कितें केलें देवाक प्रार्थना करचें ना पुण्यतिथी प्रार्थना करचें ना स्वाम्यान चला सुंदी पडव्याक जावो पूर्वाषाढा नक्षत्रा जावो नाजाल्यार आनी खंयचे एक दिवस कोरका गेले पडव्याक आमी ती केलें म्हळ्यार नमस्कार घालेलो सर्वांगेले करा कितें आमी चुकल्यांत वायुस्तुतीन बी नरसिंहस्तुतीन आनी स्वाम्याल अष्टकार नमस्कार घालेलो पेर गेलेरी घालेलो अशी एक कार्यक्रम करचे मागीर बेंगलोरांत आसा ते आमगेलो शाखा मोठो आतां निमगेन आमगेलो कार्यक्रम येन करूंक सुकृदेंद्राय आमगेले हांवें शाखा मोठो आमगेना मंगळूर देवस्थान न्हय हांगा मीच राय गोडे निमगूच्या घेयना सांगच्या घेयना कित्या आमी सांगचे तांकां कर रे कोणी उलोवचें आसू रे ना मोठो स्वाम्यालो स्वामी सर्वांगेली तशी पूण कोरका पेरी वराह पुराणांत ते धरणी व्रत म्हण आसता मस्त व्रत आसा ते तातूंत ते गुरुपादुकेचे येता हांगेले निमगेन स्वामी व्हड स्वाम्यान पादूक हांगा प्रतिश्ठापन केलें ताका एक अर्चन करचें तशें जामकां स्वामी आमी करताय जायत रे आमी जमकर पूल हे निमगेत घेताना पाय न्ही परा पुष्पार्चना हर दीस रात्री निमगीतच मुर्तमल दिसा सारकी कोर फूल हाडलें कळ्ळें तें फूल हर दीस न्हय ताजें हर दिसा गांवांत नेमका हाडलें भांगराचें हाडलें पुष्पार्चना आनी चमकली चमकुच्यान आमगेलें मनान दिसना कशी करचें हें करया रसीन तांणी समाश्रयेत गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वक गुरुस्तोत्र म्हणस ते म्हण रे ताच्यान अर्चन केली तेंचे हांव न्हू आमगेले मनांत इतकी जतस कित्या आमगेले स्वाम्याल पादुके केल्यार कशी कित्या स्वाम्यान पादूक दवरलेली सुखदेव स्वामी मुक्त जले आमी मस्त कसरी उरलो मस्त उलोवचें वचना ती मनांत कसन दिसता की आमी उलोवचें कसनय उलोवन प्रिपेर जावन उलोवचें नाहीच आमी आजवेरांनी न्ही प्रिपेर जावन उलोवन काम मेला तें नाही ते विंगड विशय तशी आमगेले मनांत दिसना आमगेले स्वाम्याल पादुके कित्या सुखदेव स्वामी मुक्त जले
स्वाम्या आमगेल स्वाम्याल मन आयलें की व्हड एक जबाबदार संस्थानाची कशी चलासूचे स्वाम्याल मन आयलें की आम्ही देवालय कुडान तू स्वाम्याल पादूक दवरया कित्या बरं तू चमकलो रामाली तू वापास गाव आयम का अन्ना पुत्र दिल्ल्या वापास तुमच्या जाय ना 14 वर्ष तमिळ सांगता तू ये नाम हट करता ये नाम जले आमे अयोध्या प्रवेश करना नंदीग्रामा रपता जला रप का जले राजबार गोर का इत्या क्षत्रियाल धर्मांत कुन चुकचाना राज्य वाठादार तुमच्याना जनांक कष्टार्थ कुनु दूर कोर का जल रयान कर्तव्य एकर तरे तुगेल बदलाक इकित्या तुगेल ते पादुक मकदी तुगेल पादुक दवरनु सिंहासनाराम दवरनु आम यो राज्यभार करता एक दिवस तरी बरं तुम्हारा यो सिंहासनार बेसनी तागेल राम पादुक दवरनु ताण राज्यभार केलोलो तेमन स्वाम्यान धोरनु आमगेल सुकृदेन स्वाम्यान पादुक देवा कुडान दवरले आणि स्वाम्यान पळया पूज्य कोर जावन समाजा खातीर मागून घेवचे शुरवेक ते पादुका समर्पण देवा समर्पण कोर पादुके समर्पण कोर स्वाम्यान घेवचे तेम पादुक ती तिथले श्रेष्ठ महत्व ते दवरचे ना मस्त जनांनी स्वाम्याक नागडा तिने सांगला स्वाम्यान तेंगाय मना वरणी तेच मनशांक ते पादुकेचे महत्व मागीर कळ्ळ्या तसन पादुका अर्चन करून येयलेनी आमगेल मनान तू हांगाची बेंगलोरांत आमी आसतना विद्याभ्यासाक एक 15 दिसांक 10 दिसांक एक पट भायर वतली हांगासे प्रमाण तत्र संचस तत्र वयमेव प्रमाणम कोण कोण प्रमाण जे आमकां प्रूफ जे आमकां मेळ्ळ्यारी आमगेल्या शास्त्रांत आसा तत्र वयमेव प्रमाणम हांव प्रमाणम दुसरो कोण जे आमकां तुका हांगा आसा ती पळयली न्ही आमगे नासो हांगा पळयली नासा हांगा देखून एक 10 मिनटां वचूंका नाका आमकां एक खंय हांगा देखून मेकरी सर्कल न्हय मेकरी सर्कल ते चड वचून ते रोडार वचचे सिनेमा देवनहळ्ळी रोडार ते मला ते मस्त रूख गावळ आसली आतां न्हय तें हें जालां गटर कांय ना तें वचचे हांगा देखून मेकरी सर्कला वचूंका नाका कार्रा बेरे म्हणटा कितें पंकू जाता जाले हांगा देखून भायर सोरून गेली 2 म्हयने बराबर बंटवाळाक मनाक गेले स्वाम्याची की सौख्य ना जालें मिटींग आपयन टेंपल असोसिएशनान स्वाम्यांनी जायत रे तांणी शिश्यांनी वैद्यांनी चिचिदुंबाल रोगी वैद्यं कल्पिचिदुंबाल रोगी चिचिदुंबाल कितें म्हळ्यार वैद्यान ऑर्डर केलें न्हय दूद खंय रोगीन इच्छ केलें न्हय दूद खंय मला स्वाम्याक रस्ते जावंक आसना स्वाम्यान सांगिल्लें न्हयच ते म्हळें टेंपल जायत रे तांकां वचें आमकां बाप्पे फॅमिलीची प्रतिश्ठे वचें आसा आमी सांगता रे तांकां पूण आमकां कळ्ळ्या चमकली पर दुखून आमगे मोक्का मसना स्वामी सांगता आसा ती तुमी भायर सर वचचें खंय कळयलें कळवय पायदे परा सोमेश्वरा वचका जाय स्वामी नाम सोमेश्वर जाल्यार एक मागून घेतलें स्वामी व्हड एक जबाबदारी स्वाम्यान एक कोरका स्वाम्यान ते पादुके दवरले न्हय गांध आमकां एक दिमका इथे आमकां मंत्राक्षर दिमचे संप्रदाय आमकां ना स्वाम्यान आशिर्वाद घेतना आसतलो
जायत स्वाम्या खुशी जाली गान धरले आमी धरले की ते दवर न्हू आमगेले आमचे भितर पेटे आसा मागीर कसन तें ट्रॅव्हलिंग सीक न्हू ताका नाम तें न्हू ट्रॅव्हलिंग सीक ना ट्रॅव्हलिंग सीक ते खंय गेले की आमकां आयकत ना मागीर तापुने सूचना तें आमी काडा तितूल महत्व आसीन तें पादूक तत्र कोणेय दुसरं प्रमाण नाका ताका आमी प्रमाण आम्ही जलनी कोणे येता ती कष्टारी तर ते गंधा गुळ दिलेला आसा जाल्यार ते काम जाल्लें म्हणल्यार असं लक्षण असं अशी नाही तागेले प्रारब्ध आसता ते तुका ते दाखयता मागीर आमी सोडचे तितून पादूक ते पादूक एक अर्चन करका मागीर आसा आमगेले स्वाम्यांनी ताका एक काणी आसा हरिद्वार हांवें स्वाम्यान मुक्त जाले आयज तुमी तो हनुमंत पळयलो आसतलो हांगा एक हनुमंत हाडला हनुमंत व्रत म्हण केलें ना आमी आनी ते आमकां ते धरणी व्रत न्ही सम दिसनी आमी मागीर आमगेले संप्रदायाक इथे आमकां हनुमंत प्रधान हनुमंतानी ते आसले काड रे बेगीन आमी इथे मला प्रथम हनुमंत नाम आमकां प्रथम गुरू मला हनुमंत ब्रह्मांडा गुरू साक्षात आमी गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णू न्हय म्हणचे ते देवाक आमी म्हण काय जालें न्हय ब्रह्मांडा गुरू साक्षात इष्टं दैवम श्रीयपदे आमी माधवानी हांगा दवरून दिसता आमकां उडगास अच्युतास आशिल्लो एकोल कोणकी एक बडमा मेलो एक माधुरी आसा त्या बडम्मान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुर्देव महेश्वर म्हण म्हणलें ते देवाक वत रे पुरा श्लोक वता जाल्यार आमगेलें अनुसंधान केल्यार देवाक म्हण केल्यार चूक जायना ह्यो श्लोक म्हणलो तो माधव ताका माधवा कितें दिसना एक समस ह्यो नाका ती श्लोक सांगतास मू श्लोक अच्युतदास आसा अच्युतदासान अच्युतदास जाल्यार कितें आसना तो बेस आयकता गे रे बेगीन कोण अच्युतदासान राब आयक कळतना ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ತಾನ ಅಯ್ಯೋ ಉಲ್ಲಂಚೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಕಾಯ ಕಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ನಾಮೋ ಓಕೆ सोडिदो मला रे आमगे संप्रदाय आम्ही म्हण काय जालो श्लोक दो म्हळ्यार शिरवे गुर म्हळ्यार आमकां मुख्य प्राण ब्रह्मांडार आम्ही खंय पळयली तुमी पळय नासतना स्वाम्यान केदनाय ब्रह्मांडा गुरू साक्षात म्हणटाले आमी तशीच म्हणटली तर तुमी तशीच म्हणका कितें आमी सांगिल्ले मुख्य प्राणाक तो हनुमंतान कोरया रे प्रथम गुरू तो हनुमंत कशें आसा आमगे कुडाय हनुमंत आसा केदनाय तो गोवन केदनाय येतो लायक हनुमंत कशें की आमकां गत ना शुरवेक कसले की एक प्रश्न सांगीन की तिरुमलान तूं एक हनुमंत दवरी मला ते अंजनाद्री मठांत एक अशीच प्रतिश्ठा न्ही अशीच हे येयलो स्वामी नाका स्वामी ನಾನು सांगेन चांग विशय कोडे पांय पडटा ती पांय पडलेले बळे रे ताका एक जीव लायता ती पुरो ताका सानिध्य ताणता हे नवे लोखंड मला आयुध नाका नाका रे आनी कसले की जालें एक प्रश्न दवर तो काळलेले उतरा फास्ट ते म्हणल्यार रे स्वाम्यान एक संकल्प केलेलो आसा मागीर तो हनुमंत खंयच करचे आमी आमगेले फुड्यान दवरलो जाल्ले की तो प्रश्न दवरचे आनी स्वाम्यान एक संकल्प केला तिरुमलान तूं तें दवर न्ही जायत तो दवरलो ते थंय मातशें आनीक थंय व्हरून दवरचें आनी कोण की आनी एकल्या ना तोसलोच ते वेंकटेशान मुडगास ते गेले न्हू कुडा ना नवे म्हणून आनी एक हनुमंत हाडलो बाबा जालो तो हनुमंत दवरलो ताका मागीर माळा घालचे स्वाम्यान एक फोटो ते फोटो माळा घालतात थोडे काळ जाले स्वामी मुक्त जाले आमकां हनुमंताला आराधना आमकां थंय हनुमंता मूर्त सुद्दां दिली कसली चांगी ना आमगेली ही आसा ही चांगी आसा ती काडली न्ही स्वाम्यान मुक्त जाल्यार शुरवेक आमगेले कुडा आशिल्ली ती काडली न्ही का
ताका ते प्रतिष्ठा केली बापास 2 दिवस जेल ना बापासा नाही कोण म्हणले तो वच्चेने दोलो केना गास ते हनुमंताक कितें हनुमंताक आराधन केले तशी आमी हनुमंत आराधन करची हरिद्वारान तो हनुमंता दवरलो जाल्यार स्वाम्यान पादूक दवरली ते ताका एक रुप्य मार्का त्या खातीर आमी प्रतिश्ठा वर्धन ती वच्चांनी ते हे पादूक गेली तावडी ती केले स्वाम्याल पादुकेरी ते व्हड स्वाम्यान पादूक दवरले सुखदेव स्वाम्यान आळे थोडे काळ वच्चे आनी ते दिमचे मनांत एक दिसता अशीच कारकळा आसूचे कितें म्हणल्यार रे सुखदेव स्वाम्यान आसा आमगेले स्वाम्यान एक पादूक दवरल्यार जांग आसता न्हू करेक्ट क्लियर आसता दवरूंक शी मनांत निवेद जावन न्हू विश्वदेवागेल वचून येता ती शी मना एक संकल्प कसं नाही ना आलोचन केली मात्र कोणाली एक मनशाल सांगानी मना मात्र स 6:30 नंदकुड वयला स्वाम्याक व्हड स्वाम्यान पादूक जायवे तू कोण सांगीन रे कोणें सांगनी स्वामी आमी कोणाली सांगनी तू कोणें सांगून पेटयला हांवें ना खंयची पादूक अशी चरणस्पर्श लावन न्ही स्वाम्यांनी बद्रीन तूं घाल्लेन पादूक हें घालता न्ही वॉकिंग आवच थंडी न्हय आयज ते जायत रे ती पादूक हांग पादूक दवरना पयर पुष्पार्चन केलें न्हय आमगेल मनान दीस आमगेल स्वाम्याल ते पादुकेक पुष्पार्चन आमकां मागीर आमगेले रीत आसा आनी देवान जायत मनाक गेलो आनी केदरां हे निमगुच्चे शुक्रदेंद्र साहेब तांकां एक विनंती पत्र स्टॉक आसतना आमगेले केदनाय तांणी राखून रावचे खंयच्याक आमगेले स्थापन स्वाम्याले खातीर ताका नांवच इत्या आमगेली निमगून अरे वर्धन स्वाम्याल नांवार आसा भुवनेन स्वाम्याल नांवार आसा केशवेन स्वाम्याल नांवार आसा खंयचे नांवार जे आमकां स्वामी सुखदेव स्वाम्याल नांवार कराय रे स्वाम्याल यात्रे खातीर कोरका म्हूण केल्यार तशी तांणी ते गजलकी कार्यक्रमा यूथ ऑफ GSP गजलकी आशिल्ले ताका येयलो म्हळ्यार 2 वार फुडें 15 दीस जाय न्ही पुष्पार्चन करुया रे जाय स्वामी कित्या आमगेले मनान दिसन कित्या ते आमी मस्त चुकल्यां ते सुखदेव स्वाम्यान सर्वे गुरू परंपरेचे चुकल्यां ती तातूंत विशेष जावन सुखदेव स्वाम्याचे चुकल्यां ती स्वाम्याल एक विशेष अनुग्रह आमकां आमगेले घरांत आसूं का आज आमगेले कितलो लोक येता स्वामी गुरू एक सम दिसना स्वामी ताका एक सम करचें तशें आमकां म्हळ्यार ते शिवलो आमकां आमी मागीर विंगड ना खंयचेय सम जावया तें सम करूं जमना तुजो सुलभ ना 2 शाप 2 मनस्ताप आसता तें काडूं कश्ट एक हावसूले एक गुरुले गुरू म्हळ्यार खंयचे न्हय ताका आयल्याक सांगिल्लें आसा शास्त्र स्वामी हें जाता आसा कितकी देवस्थानांत थंय प्रार्थना करचें न्हय ऐकिना नाच्या बरो सर्वे गुरू परंपरे वृंदावना वचून सेवा केल्या नंतर तर तांकां बर जाल्या कितली घरांत बर जाल्या कितलीच प्रश्न नाका परिहार आमी हें सांगिल्लें आसा ते वचून वृंदावना वचून सेवा कर रे समजता
जाल्ले नस कितले ग 100 पुरवतून उदाहरण मिनिमम ते जामका घरान तू भरे पण जामका ते पुष्पार्चन करताय रे ते पुष्पार्चन करून ते घरात वरदवर का मात्र नाही कोणी सांगितलं नाही ताका गोत ना आमगे लोन जा अशीच कुडांत स्वामी ते एक दो वरून काढते दिम का स्वामी आमका कळय इतली रे आमके कळय ताका ताका ते गोत ना ताका लोन जागे गोत ना जाय रे कित्ते म्हणला रे देवान अभय हस्त और स्वाम्याने कितल कष्ट कळ्या म्हणल्या रे समाजाक तुमका कळेश ना 1 घंटे जेवण जायच ना शाबरो कळत नव्हतं तुमका 1 घंटे कितल्यान जेवणानो देवस्थाना आमचे स्वाम्यानी पवमान प्रारंभ केल्यान स्वाम्यानी आमगेले समाजाक पावन कोरका देवाल दय जामका वैष्णवत्व सिद्धांत सुका पवमान आज जलरी किती लोकांक ते पवमान केल्याने जामनातील विषय जाता ते पवमान एक सेवेक स्वाम्यान प्रारंभ करून दिले स्वाम्यान करचे ना कित्ते 3 गंधा गुळी दिताले एक वेदव्यासा दवरलेली एक हनुमंता दवरलेली एक पादुके दवरलेली सुरवे प्रारंभ केलेले वेळेर आज जाल्यार कितली मालगड्याल आसता ती आमकां हे गेल्या इतले आमगे लास रे आमकां स्वामी हरिद्वारा आसाचे भायर सरून वतात मार्चांत थोडी एक पॅड दिली दुडू दवरू जमका ना खर्चा जमका आनीक लास्ट 94 स्वाम्यांनी वेदव्यासाक रामाक ते पेट्टेंत इद्या केदनाय बरे जाम सुका सर्वे अनुग्रह करचे तशें जमका तुका कसले उणेपण जाना कित्याक म्हणल्यार सुखदेव स्वाम्यांनी मस्त दुडवां कश्ट भोगलात ते म्हूण सांगून ते पेट्टेन तूं स्वाम्यांनी 94 दवरलेले ते आसपू ते गांध ते हें पुरा ती इते तशी ती गंदेज पेटे आसपू स्वाम्यान दवरलेली ती काडली आमकां कित्याक परंपरा वचे आमगेले तसं ना मला स्वाम्यान तुतले कश्ट करताले ती मागीर कश्ट जमजार मागीर स्वाम्यांनी ती केलें म्हणल्यार एक गंधा गोळी दवरून काडचे मागीर पेरी गांदे हाजी बंगार जे आमकां आमला कितले केजी मेळटा रे गांद मेळटा ना स्वाम्यांनी सांगीन की आमगेली मंगळुरा दवर नाका गद्द प्रसाद मात्र दिला पुरो म्हळ्यार रे स्वाम्यान तुतले कश्ट करताले तुम्ही हांगा आतां पळयलें नासच्या पुरो आमी ते गांधा गोळी काण दवरून काडचे ना कितले घंटे वताले स्वाम्यान कितले समाजाक कित्या ते घरभर जामका ते उद्धार जामका घरांत बरेपण जामका देहाक आयास कोण दिल्ल्यान स्वाम्यान तुतले तें ताका कशें जायत रे कोरया ते मागीर कित्या दिलें न्हय देवाल घरांत तुमगेले दवरका बरेपण जामका खंयचेय रुपार आशिल्ले दोश आसा जाल्यार वचून आमगेले इश्टार्थ सिद्धीच्या आमकां धर्मान चोलका आतां हांगा तावळ सांगिना कितले कार्यक्रम आमी गम्मत करचे खातीर हांगा कार्यक्रम केलो ना कोरनाय तें कोणें लेखचें नाका सर्वे केल्या जनपद आकारान आज जाल्यार तुमकां पादुके अर्चन करचे ना आमी मात्र न्ही स्तोत्र म्हणया तुमगेल करांनी म्हणयशी न्या
कित्याक तुमकां आई तुम्ही मना वचुका ताचे पुण्य सर्वांगेन मेळटा आमी केल्यार तशी रे जाल्यार तुम्ही घाल का नव्हे तुमगेल मनाक येस नव्हे तुमगेल भावनेक येस नव्हे देव तुमगेल भक्तीक हे मेळटा न्हू तो ते खातीर कार्यक्रम केला मस्त केला खंय जाय इतलो कार्यक्रम न्ही इतलेच तेवेन जा गो की चलता देव चला सिता इद्या मोठ कोणालो तागेलो शाश्वत असो ताण आहे आम्ही कोणेय नाही आम्ही आजत दादी वतात कोणेय गेलं रे शाश्वत तोच ता निरंतरता गेले कसं की चला सिता तर पेर कसं कीजी आहारो इथे गंमत करचे खातीर आहारो खंडीत नाही आमगेले खाण कसन मोणकोळ काम जाल्ले क्यू कसं की क्यू मागीर जागा नाका वय खंय आतां आमी हॉटलां वचून बनायले खंय आतां ते नॉर्थ आनी गेल्यार रस्मो आमी चमकल नंतर तर आनी करूं सुरू करतली कसन तें डाबा डाबा हांगा तशी नवता मागीर चुकी सोदूच्या चुकी काम ना बरें तें मागीर कांय करूं जमना मनाक गेलो ते तसलें एक काम आसता इतली मेळटा म्हूण सोदून भोवचें कितले कष्ट असं ऑर्गनायज करचे ना म्हणून ऑर्गनायज करचे आगोतच विना अशी येयली खांद्यार हें घाल्लें चमकली जाल्लें आनी चुकी येवलेली ना अशी तशी कशी मनाक गेलो आमकां काय बरें न्ही आमकां हांवें सांगी न्ही आं जालें करचे ना कितले कष्ट तेच मनशाक एक 10 दिवसांना 2 घंटे एक काम करूं सांगा धान वता तो इथं मला रे आम्ही पळयताय न्हू रे कितले कश्ट म्हूण उलोवच्याक सुलभ ताळमा पेशन्स म्हूण सांगता ते क्षमा म्हूण सांगता ते लागींच्यान असो आमी विशयांतर उलयन न्ही कित्याक आमगेले जनपदांक वरका आहार इथे आहारा विशयान बुद्दीन विचार आमकां प्रत्येक कार्यक्रमान तो एक आमगेले धार्मीक जावनूच आमी गेल्या आतां पेरी भटपुजने ब्राह्मण पुजने वेळेरी पुरा जाणां तुळशी मणी माळ दिली कारण कितें म्हूण करतस की तुमकां आमी मात्र संप्रदायाचे वैष्णवांक शतापराधांत एक अपराध खंय तुळसी मणी नत्तीन गळ्यार नत्तिल्ले तुळसी मणी तुतरे अपराध शतापराधन आम्ही सांगचे नाही पुराणां सांगचे वराह पुराण की खंयची असं शतापराध स्तोत्र दोस्त हें वराह पुराणांतून वाक्य म्हणजे पुराण मुद्दा आसना तातूंत एक जामकाम काल सांज सुमार वेळ तुमकां कळटा न्हय आसो आमगेल्या समाजाच्यान ती एक घाल इथे आमी वैष्णव आमकां भारी संतोश जाला पळय सुता मनवे दिवस येता भारी संतोश जाला आमी सांगिल्लें न्हय तर निमगेल्यार कळटा न्हय 5 जाणां गेल्यार पुरो आमकां संतोष रे ना निम ना स्वामी 5 न्हय स्वामी चड घालता न्ही म्हूण आमी पळयलें 150-200 लोकांनी येदो वरक्यांक कांय ना आसून घालया संतोष वेरी हें दिल्लें तुळस कित्या हे बेंगळूर नगरींत मनावरा कितले घरांत आसा और समान केदनाय प्रवचनां सांगचे एक 10 प्रवचन केल्यार खंडीत 3 प्रवचनांत एक सेम सब्जेक्ट आसतना इथे आमकां तुमी करना तुकून त्या खातीर चेडूं सीख रे शिकना तुकून न्हू सीख रे सांगता नाजाल्यार सांगता बाय एक इष्टदेवान फोटो दवराय रे एक कुलदेवान फोटो दवराय रे एक धर्मपिठेचे आनी घरांत एक तुळस दवरा लक्ष्मी दी इतलें सांगचें सिट्टीन थेयलेले वेळेर कांय ना रे तुगेलें तें सिट्ट आउट आसता सिट्ट आउटांत एक चाटयेचो एक तुळस दवराय रे
ते घराक बरेपणेन काम तें तत्व स्वामी एक झाडान दिल्या पूर्ण मागीर कवर जायना रे मी तें दिल्या रे तें तशी झाड दवरतली करतली कमिटमेंट करून दिमका एक चाट्यार रे तुळसी तातूंत घाल न्हू रेम घाल दिया रेम घाल ओम दिल्या आनी तुमी पळोवंक प्रॅक्टिकल सांगल्यार जाय थियरी सांगल्यार जायना प्रॅक्टिकल जे आमकां नंतर गम्मत करचे खातीर दिल्या न्ही आमी थियरी नाही प्रॅक्टिकल जाम नासू का आमगेले विचार आसूं का आयज जाले रे जाल्ले रे 10 घंटे उलयता गेली कितें सब्जेक्ट येयले म्हळ्यार सांगका जाता न्हय उलोवन तिरा बुजत्वे तुमी उलयले म्हळ्यार आमी ताका उतर दी न्ही जाल्यार केलो पण उतर येता कित्याक ते खातीर आयज जाल्यार रे गुरुल पादुकेची घरांत आसूं का बेंगलोरची हांव न्ही बेंगलोरची कोण येयना हांगा बेंगलोरची म्हळ्यार कोण सर कोण येयना ती जाल्यार बेंगलोरांत तूं प्रति घरांत चेकोल आसा कोण येयना जाल्यार कोणे ना तुमी कोणे रावता तुवें खंयच्यो गांव खंयचे ना खंयचे घरचे बेंगलोरा ना म्हूण ना पुरा घरचे आसा हांगा म्हळ्यार पुरा समाज तेन्ना न्हू आनी बेंगलोर ह्यो शाखा म्हणून बेंगलोरचे खातीर चातुर्मास भाई बेंगलोराच्या जबाबदारीच्या पुरो जाल्यार समाजाक संबंद आतां मंगळूर म्हळ्यार मंगळूर पेंटेचे दुसऱ्यांनी येवन कसन पा म्हूण आतां मंगळूर उल्लालच्यान निमकू जायना बेंगलोरांत मठांत आमी बेंगलोरचे थंय यो येयलो कोण मंगळूरचे येयल्या ना बेंगलोरचे न्ही म्हूण ना मम्मा म्हूण सांगता न्ही तूं बेंगलोर येद्या शाखा म्हूण आनी जनपदाल भावनेंतूय व्यत्यास आसा आमी नोट केलेले म्हणकीच मना वेलें म्हणकी आं स्वाम्याल शाखा मोठू आं आमी बाकी काय तोंद स्वाम्याल मोठू न्हू तशी हांगा जाल्यार न्ही खंयी जाम नासले मस्त विशय जाला खंयी जाम नासले आज जाल्यार न्ही तशीच एक चरित्राचेच एक अंग आनी आमकां खुशी जाली तें पुष्पार्चना पुरा जालें तें जाम न्हू देवाक व्हर न्हू भितर पादूक दवर न्ही आमगेले धांदाम आमी एक स्वाम्यान म्हण करचें आमी पळयना तशी आमी करची मागीर स्वाम्यान एक पण सांगीन मी फोटो दाखोवन जेन्ना तशी म्हणटा न्ही रमा आरती जाल्या नंतर आमी कशें म्हणचें म्हळ्यार तुमी नोट केलें नासतना छत्राच्या मर हे इम दर्पण मागीर तुका संघप्रमाण जाल्या नंतर आमी एक म्हणचें हांगेलो संप्रदाय हांकां सगळें जाल्या नंतर देवाल भक्तांक सोडूं ना म्हूण देवाल भक्त रमा ब्रह्मादयो देवा सनगाद्या शुगादयः श्रीनरसिंह प्रसादस्तु ते सर्वे वैष्णवाः गृह्णन्तु ते वैष्णवानी घे रमा ब्रह्मादयो देवा रमा ब्रह्मा पुरा जाणांनी घेम का ते आरती दाखोवचें आनी आमी एक श्लोक म्हणचे ते अंतुले खंयचे अंतुले गुरुस्तोत्रांतलो आरती दाखोवचें छान एक तत्व आसलो गो तोच म्हणचें दाखोवचें ना फाम्याले इत्या आमकां कशें रे खंयचे उद्देशार केल्या खंयचे भावनेन आमी करतात की नाल्यार तुमी खंयचे भावने आमी एकल्यान भावनेन गेले ना ना तुमगेले भावने आसूं का आमगेले एकल्याच्यान कितलो गुरू जाता समाज मेळ्ळा सर्वांनी मेळ आसूचें समाजाक एक रिप्रेजेंटेशन स्वामी तुमगेलें मन वायट आसा जाल्यार आमकां भय ताका समजान न्हू देव दितलो बोल तें दाखोवचें ना देवालय दुखून फूल आमकां पळय जाल्लें चाग मन्नान तुमी केल्या ताज्या पयशे कसन जे आमकां
तसल एक जाली आज तेच वळेरी आमगेल देवाक पळया आम्ही पादुकेक स्वर्ण समर्पण केलें आज देवान आमकां व्हड विचार दिला इतिहास आमगेल देवान भांगरार सिंहासनार बसूका एक मनीस येयलो आमगेली मस्ती वचपूट आमगे मन ना मस्त काळ दुखून आसा आमगेले देवान बेसूका 94 चातुर्मास आवळेर बेसलो तो नेक्स्ट चातुर्मास आवळेरी वाळकेश्वरान बेसलो वाळकेश्वर म्हळ्यार नेक्स्ट इयर म्हळ्यार माधव स्वाम्यान मुक्त जावन 3.5 वर्ष 1.5 वर्ष जाता ती जिर्णोद्धार जाता ते वेळेर ओड स्वाम्यान भारी कश्ट काण बॉम्बेच्यानी केलें ना स्वाम्याले बार्ट आसा ना म्हूण ना आमकां मनांत असे नेक्स्ट मस्त काल केलें मनांत असे ते एक सिंहासनार बेसोवंका नेक्स्ट इयर असो मोठा कमिटमेंट आसा आमी ते एक पंत एक काम करचें आमगेले ते भांगार येता थोडे येता थोडे कसं करता वता कोणाक सांगचें ना धरचें ना आमी करवचें हे करया एक मनीस स्वामी आमगेले देवाक भांगरार सिंहासनार बेसोवचें नकवे रे जाम हांव एकलो करता स्वामी जायना रे खंडीत जायना कितें आमी करता की ना आमगेल देव म्हळ्यार तुमगेल सर्वांगेलो देव तो तुमी निमगेल दिमचे देव तो तुमकां अनुभव बसतलोच अनुभव नत्तीर तागेले मुणा पया म्हणा ते येयलेले हांकां अनुभव नत्तीन सोडना ताणें तसोल देव तो भर करचो देव आज पळया एक उदाहरण काश्मीर तो चमकलो 2 वर्ष फुडें आज केशी ताण सम केल्या कशी सम करतास उदाहरण कितें आमला तुमी काश्मीर पळयली आमी पळयली त्या खातीर आमी सांगता आसा ती प्रथम पंतवचना सेकंड पंतवचना कशी आसताय म्हण आमगेल्या गेलेल्यांक कळटा ना तशें असेल तर देव एकल्यान ज्ञान केल्यार ताका जातलें देव सर्वांग गेले स्वाम्याल रे देव तुमगेले नाही स्वामी तुमगेले स्वाम्याल वैयक्तीक देव आम्ही सांगचे नाही कॉन्स्टिट्यूशन सांगता ते कोर्ट आता धांगेल देव म्हणचे वैनवाय खंयचे गांवांत मठांतूल देव कोणाक म्हणचे धांगेल देव म्हणून सांगताय वे समाजा देव म्हणून सांगताय वे स्वाम्याल देव जाल्यार स्वाम्याल संबंध तशी आमगेले देवाक आमी सांगे ना रे एक मनीस आसता ताका एक मन नासता आमगेले देवाल इतकी करतात म्हाका गेले मिगेल शक्ती इतलीच मिगेल 5 रुपये आसच्या पुरो ते 5 रुपये जाल्यार ताका पामगा तावल मात्र ताणें घेवचे कित्या सत्यभामेन आमकां तत्व देवू सांगता सत्यभामेन महालक्ष्मी तिका गोळांतल्यान न्हय आमकां शिकयत ती जुन सर्वय दिले की जाय की ते रुक्मिणीन प्रितीन देवाक एक तुळसी दळ समर्पण केले रे देवू तुला बारजेलो किंद गा तशी एक जाम गा पळया आज एक ताका एक हें कितें
मुखार शिलांती किती आमगेल देवान इत्यारे केरे नीरू केरे जिल्ली सभेकू देवान दिले ना देवा पावम छे किती आणखी आमकां बर कोरका ताजे जलरी आज होड एक दिसा कित्या सुखदेव स्वाम्यान मुक्त जाम न्हू एक म्हणल्यार रे स्वाम्यान आश्रम जाले लेवळे रे भारी कष्ट जाले वर्देन स्वामी मुक्त जाले मायनार जाले देव एक सांगता आमी पुरा बंद जाले गेणींची रीण जाले ते वेळे स्वाम्याक रीण 18 वर्षांच्या तेन्ना 1 लाख रुपये रीण म्हणल्यार रे आयच्या काळाक 120 वर्ष पुढे लेखा कितले रीण आसतना आमी जाल्ले पुरा गेण येयली वापास पावेन शुरवे स्वामी आलमान आयले न्ही ते आमगेले देवाक बंगरा गरुडार बसोवंक व्हरले दुडवान कोच्ची तूं वेंकटपतीक बंगरा गरुडार बसयला तशीच आमगेले वेदव्यास आखय जाल्यार बंगरा गरुडार बसोवंक तशी स्वाम्यान केले ते स्वाम्याला आश्रम स्विकार दिसाक कसं कित्याक जाल्ल्या येवें जाल्यार चंद्ररूपार जाम आमी लेखिल्ले आमी चांग रूपार जान देवाला अनुग्रह पात्र जमते तशी आज केलेले पादुका पुजेनेन देवान विशेष जाम आमगेचेर अनुग्रह कोर खंयचेय रूपार आशिल्ले दोश आसा जाल्यार देवान निवृत्ती कोर समाजाक बरेपण कोर अनुग्रह कोर निरंतर अशी सेवा करची तशी भाग्य समाजा दिन तातूंत विशेष जान सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानाक आनी हे मस्त सेवा करची तशी भाग्य दिन सर्व विशयांत रक्षण कोर बरेपण कोर दिमका म्हूण व्यास रघुपती नरसिंह आली तशी गुरु परंपरे सर्व गुरुवरी आली तातूंत विशेष जाम वर्देन स्वाम्याल महाचैतन्याक विद्या आज सुकृतेन स्वाम्याक दिलेले तांणी आमकां ते वर्देन स्वाम्याल महाचैतन्याक सुकृतेन स्वाम्याल महाचैतन्याक आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्या कडेन प्रार्थना करून आमी राबयता ती तुमकां सर्वांक देव बरो करो म्हूण पुनः देवाला प्रार्थना करून राबयतात.
कामाचे सर